देव बरो ब्रेस्तार दिवस मेस्तांक मोगाच्यानो कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमांत परत एक फावटी तुमच्या मुखार आमी आसा V4 न्यूज हांच्या ह्या लाईव्ह कार्यक्रमांत आमच्या मदें आज एक भोव तरणाटो म्हणजे येत कोण ना भोव तरणाटो आनी आमच्या मोगाचो एक पत्रकार एक अंतर्जाळ आरंभ कोंकणीचे एक वीकली पेपरा बरी एक ब्युटिफूल रितीन बारी सुबीत रितीन चलयल्लो आनी यशस्वी एक काणयांगार पदांगार कवितागार आनीक एक विंगड 5 बसांनी बरोवन यशस्वी जोडलो एक लेखक आमच्या मध्ये आसा ल्हान प्रायार्थान म्हाका वळख आसा पूण ताचे महत्वाची मेटा आमच्या मदें ताणें घेतल्यान आनी ती तांणी रुता करून साधन करून दाखयला साबार जण अर्द्यार सोडचे पत्रकार जावन दी या लेखक आसा तांच्या मध्ये एक निरंतर वावर केल्यार मात साधन म्हणून दाखोवचो आमच्या मध्ये आसा हेनरी एम पेर्नाल HM पेर्नाल हेडमास्टर पेर्नाल म्हणून आमी ताका केदाळे मक्कार करचे बारी सोबीत आसल्यार बारी सोबीत दिसो स्वागत तुका HM पेर्नाल देव बरें कर किटाळाचो संपादक आमच्या मध्ये आसा एक विशेषता आयची वेळार काय परत एवॉर्ड म्हणला एक क्रिटिक एक 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 उखल्ल्या हाताचो बरयणार जाल्यार कविता आनीक हातू कळ्ळें गद्य आनीक पद्य दोनांय ती एक एवॉर्ड तुका मेळ्ळें म्हळ्यार ते एक सादारण म्हणयत कित्याक दोनांय ती मेळचे म्हळ्यार कित्याक तातूंत तुका मास्टरगिरी आसा म्हटल्यार ह्या वेळा तुजी सोलून आयिल्ली वाट येयली सांग म्हाका कोत्ता तूं पेर्नाल सोडून आमच्या विक्षकाक एक पुटी ते संपूर्ण बॉम्बे गेलोय तूं हिंदीत बरयलें मराठीत बरयलें तुज्या सादारणेत कशें जालें हें पुरा बॉम्बे गेले सुमार जोड ताणी काही बरो ना मराठीत या हिंदीत तशें म्हणूंक जायना आमी बंबई गेल्ले दुसऱ्या बसांनी बरयलां जावंक पुरो आमच्या गुमानाक येवन आनी त्या बसांनी बरोवन कोंकणींतय ताणी बरयलां म्हूण सांगूंक जायना हांव कोंकणींतय बरयतां त्या बसांनी बरयतां सांगात कन्नडांतय बरयतां ते देखून हांव तुमच्या गुमानाक पडलो आनी कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा म्हणल्या कार्यक्रमाक आयिल्ले वरी हो उल्लेख आयलो म्हणजे म्हजी सोलून आयिल्ली वाट हांवें सांगची जाल्यार हांव 1983 पासून बरयतां भोव ल्हान प्राय पूण हांवें बरोवंक सुरू केल्लें कन्नडांत हांवें कोंकणींत बरोवंक सुरू केल्लें न्ही तरी सुमार एक 3 वर्सां उपरांत 86 ह्या वर्सा हांव कोंकणीक आयिल्लो एक कार्टुनिस्ट जावन तोळ HR आळवा आमचो युवक पत्राचो संपादक म्हाका ICOM हांव ICOM नातलो पूण HR आळवा ICOMचे मुखपत्र युवक म्हणलें नांव ताचे उपरांत तें आमचो युवक म्हणून जालें रजिस्ट्रेशनाचें म्हाका एक एक्सिडेंटली ती प्रती मेळ्ळी कशें म्हळ्यार HR आळवाचो बापूय तो थॉमस आळवा म्हणलो तो कुडांत मेंबर आसलो आनी म्हजो पप्पाय कुडांत मेंबर आसलो HR आळवाचो भाव थंय मेंबर आसलो शंकरपुरांनी हांगा पांगलाचे कुडनी ते सेंट पॉल्स कॅथोलिक असोसिएशन फोर्टांत क्रॉफर्ड मार्केट क्रॉफर्ड मार्केट दुसरें मंगलोरियन क्लब सीताराम बिल्डिंग मंगलोरियन क्लब हे सेंट पॉल्स कॅथोलिक असोसिएशन शहीद भगत सिंग रोड ते HR आळवाचो भाऊ JB आळवा मेंबर आसलो तसो पप्पा मेंबर आसलो ते तारवटी आसलो म्हजो पप्पाय त्या कुडांत मेंबर आसलो ते गेल्ले तेडला HR आळवा कित्याक ताणें गेल्ले तेडला एक प्रती तुज्या घरा धाडटा म्हणून म्हजो एड्रेस काडून म्हाका घरा आयली त्या वेळार हांव ऑलरेडी मल्लिगे मागीर ही आमची तरंगा उदयवाणी त्या पत्रांत बरोवन तसलो कन्नडा हें पत्र आयल्या उपरांत भूषण नतलांच्या अंक्याक हांवें एक काणी धाडली मागीर एक थोडी व्यंग्यचित्रां धाडली 85 or तू व्यंगचित्र सोडयची जाल्यार ताका एक चौकट आसा आमी पेन्सिलेन सोडयल्यान जाता यू नो इट त्या वेळार ते आतांचे बरें इतले एडवान्स नासले ते त्या वेळार इंडियन इंकान सोडायचे असले इंडियन इंकान आयदर ब्रश यूज करचे असले आनी ते कर्ण धाडटाना आतांचे बरें कंप्युटर्सांनी बरें नासले कर्ण धाडटाना प्रिंट एरिया कितलो आसा ताच्या एक्झॅक्ट डबल सायज आमी कर्ण धाडचे असले ताच्या उपरांत ताची उतरां आमी पटल्यान बरोवन धाडचे असले पेन्सिलेन तशें पुरा ताची माहिती आली म्हणले इम्पॉर्टंट आमच्या मुस्तू युवकांक या युवतींक ते विशय गोत्ता असतात पूण माहिती कशें सोडायचे म्हणून गोत्ता सरा मागीर ते फेल जाता त्या देखून तुका माहिती आली म्हणले इम्पॉर्टंट म्हणून तो वळ राखणपत्रार मात्र व्यंग्यचित्रां येतली दुसऱ्या खंयचेर आनी व्यंग्यचित्र ते वळ हेजे जाल्यार आतांचे बरी प्रिंटींग टेक्नॉलॉजी इतली एडवान्स नातली मुखार नातली
जवळ व्यंगचित्र एक पायस करयचे एक ब्लॉक करचे पडटलो आणि तो ब्लॉक एक पटी केल्यार तो वेस्ट मागीर परतून यूज आमचो योग जाल्यार पत्राक इश्यू पटल्यान ब्लॉक वयर करतले एक 35 रुपये 40 रुपये सारकें आणि हांवें हाका धाडली आमचो योग पत्राक धाडला भोवशा हेच्यार डाऊट जालो गे म्हणून आनी व्यंगचित्रान धाडल्यांत आनी एक स्टँडर्ड आसात न्हीद जावन युवक की भुरगो की पळय ताणें म्हाका चॅक करूंक ते पांगडांत पांगडांत तेचें एक संगीत गायन स्पर्धा चलतलो थंय ताणें म्हाका आपयलें आपोवन पण ताणें पळोवन कन्फर्म करून मागीर व्यंगचित्र ताचे उपरांत हांव राखण्यांत फादर विन्संट विक्टर मॅनेजर तांचे लागीं हांवें व्यंगचित्रां धाडलीं ती पब्लिश केलें ताचे बरोवंक सुरू केलें ते न्हू ह्या 2 पत्रां बरोवचें जालें तूं तुजें पब्लीश करचें जालें कित्याक आपल्या पयलीं तूं तरंगा उदयवाडी आनी खंयच्यान तुका पब्लीश जाल्यार युअर स्टँडर्डायज न्ही तें कन्नडांत बरयता कोंकणीन तितलो व्हड नासलो पूण हांव ताच्या उपरांत हांवें कोंकणीन बरोवंक सुरू केलें मागीर कोंकणीन सडाव तूं मागीर हांव युवक पत्र संपादकी मंडळान संदो आसलो मातशें मेलर आसतना हांव एडिटोरियल बोर्डाचो मेंबर आसलो तवळ एंड्रू येप्रा म्हजे सांगात आसले ताचे उपरांत 89 म्हजें ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत हांव बॉम्बे गेल्या उपरांत बीकॉम जाल्या उपरांत म्हजें उद्या मंडळांत डिप्लोमा जालो ताचे उपरांत हांव बॉम्बे गेल्या उपरांत सडाव 1-2 वर्सां म्हजें बंद पडलें आसा ताचे उपरांत परतून हांवें कविता आनी बरोवंक बंद पडल्या तेन्ना मराठी आनी हिंदी गेलो की तूं ताचे उपरांत कामाचें काम सोदचें कामाक सेटल जावचें ते परत गजाली आसता ते जाल्या उपरांत मागीर परतून हांवें म्हजें बरप सुरू केलें मागीर राखण्यांत बरोवंक सुरू केलें मागीर दुसऱ्या पत्ते काणिकांत बरयलें उमाळोन बरयलें तशें बरोवन आसलो निरंतर बरयल्लें उदाहरण एक वस्तू आसा 86 मागीर 89 त्या उपरांत बरोवन गेलो एक पुटी तुवें मदें ब्रेक येवना ना सडाव तो ब्रेक कोंकणी सक्कड पत्रांक बरयलें म्हळ्यार बॉम्बेच्या पत्रांक आनी हांगाच्या बॉम्बेच्या पत्रांकय बरयलां पैणारीक बरयलां दिवोक बरयलां कुटामाक बरयलां सडावत कोंकणीतल्या सडावत पत्रांक हांवें बरयलां आतां उरल्यांक बरोवचें ना तुज्याक बरोवंक तुका एडिट करूंक म्हाका म्हळ्यार वय ती गजाल तुमी बारीक गरजेची सांगली कित्याक म्हळ्यार एक पटी तुमी संपादनाच्या एडिटिंगाच्या कामांत पडल्यात जाल्यार ताचे उपरांत तेंत करतना मस्त आमची शब्द घालचे की मागीर पाडच्या आमची एनर्जी सगळी हें जाल्लें तरी पूण हांवें मदें बरोवन आयलां आनी म्हाका बरें येता हय बरें म्हळ्यार ते काले कोते काले म्हणटात आमाल ते एक मनशाक विंगड आमाल आसोंक पुरो पूण बरोवनचें आमाल सुरू जालें जाल्यार लोकांक लाभ जाता कित्याक म्हळ्यार हर एक पुटी आमी स्टडी करता कित्याक म्हळ्यार विदावट आमी जर्नलिस्ट जावन MCGन ती एक कॉन्सेप्ट येता बीट म्हणून मस्त म्हणटी ताका बीट म्हळ्यार काय म्हळ्यार तुवें एका डेयली एटलिस्ट एक पोटी म्हणी वचोन तुवें खंय तरी कितें तरी पळोवन येयचें म्हूण तुजें तें बीट मस्त लेखक जाग्यांक वसर आसतना बरयतले आसोंक पुरो पूण ते तुमी परत त्या जाग्याक वचोन ती म्हळ्यार ती आलोचना आतां बॉम्बेच्या विशयांत बरोवचें जाल्यार तुका कल्पना आसा या इतर विशयी तुका कल्पना आसा त्या करून तुका बरोवंक जाता म्हणजे बीट म्हळ्यार कशें आसा आतां प्रेसांत बीट म्हळ्यार एक एज्युकेशन बीट म्हणून आसता एकल्याक क्रायम बीट म्हणून आसता आनी एकल्याक आनी एक बिजनेस बीट म्हणून आसता तशें एका बिटांतल्याक आनी एका बिटांत खबर आसना स्पेसिफिकेशन पूण आमी क्रिएटीव रायटींग कितें आसा क्रिएटीव रायटिंगांत आमी साहित्य रचतना तांकां बीटाचें पडोवन वचना आमकां आतां म्हजे विशय हांवें सांगचें जाल्यार जिवतर्फेचे विचार खंय आसात आनी खंय समाजांत अनीत अन्याय चलतना हांवें एक समाज असो या दंडसरल्या वर्ग असो ताळो जायचे म्हणून बघता त्या ताळा हांवें बरोवची गरज आसा ऑटोमॅटिकली बरें म्हणून गरज आसता म्हाका एक बारीक कुतूहलान आमी थोड्या विशयी उलयतीत आसा कित्याक म्हळ्यार तो एक जर्नलिस्ट पर्यंत ताका त्याच्या विशयात आलोचना आसा त्या करून ह्या सेक्शनांत एक ब्रेक काडपाचो टायम आयला बघाचेरो हेच्या पेरनल आमचे सांगता आसा kitala.com असो संपादक एक ब्रेक काडून परत येता हांव आमचे सांगता रावा कोंकणी भाशेंतली नेक्रेथ्रा ह्या कार्यक्रमांत आमचे सांगत आसा Pernal बघा सो हेच्या पेर्नल बारीक सुबीत थोडे आसतना म्हाका बारीक गजाली बारीक सुबीत दिसचे
हांव तितलो सोबीत ना म्हणून एक एवढी मसूर होता कोण दडी ते हे पोवटी विश्व कोंकणी केंद्रान तुमच्या बुकाक अवॉर्ड दिला आनी हांवें येदोळ तूं वडोलच्या सेक्शनांत उल्लेख केल्ल्या बरी तुमच्या बुकाक तुम्ही पब्लीश केल्ल्या बुकाक 3रे पुटी अवॉर्ड मेळचे न्ही तुमच्या पब्लिकेशनांतून खर्च्यान तितले बात न्ही तुमकां हाच्या आदी एक अवॉर्ड तुमच्या कवितेक मेळ्ळा न्ही काणयांक मेळ्ळी हे पोटी कवितेक मेळ्ळा हे पुरा सादारण एक काय म्हणटात आमी एक कोंबो जाल्यार ताका 4 पाखां हाडल्या मरे ह्या सादारा फाटल्यान तुमची बिरत कशी कितून भितर ती बिरत जायची पडटा कित्याक म्हळ्यार एक अवॉर्ड आयिल्ल्या क्षणा आयकतल्याक एक कुतूहल आसता हांवें बरयला रे बूक दॅट इज न्ही हर एकल्याचें तें पूण स्टँडर्डायजेशन म्हळ्यार कितें एक कडेन पावचें जाल्यार मुस्तुपटी मिसकॉन्सेप्शन आमच्या मदें आसा नागरी भाशेन बरयचें आमी या कानडी भाशेन बरयल्यार जायना या तशें पुरो आसता अवॉर्डाक ह्या पुरा अवॉर्डाक म्हळ्यार तो एमावंट आसा पयशे आसात कितें पुरा कन्सिडर कर कितें जाता तें प्रोसेस न्ही हांव दुसऱ्या अवॉर्डा विशयांत उलोवंक वचना पूण म्हाका खंयचो अवॉर्ड मेळ्ळा त्या विशयांत हांव उलोवंक वता आतां विमला विपै साहित्य कृती पुरस्कार आसा विश्व कोंकणी केंद्रान दिवचो ताका मोहन देसाई TV मोहन देसाई ते स्पॉन्सर आसा त्या अवॉर्डाची प्रक्रिया ताच्या विशयान म्हाका गौरव आसा कित्याक म्हळ्यार ती प्रक्रिया अशी चलता की पयलें एक ग्रावंड लिस्ट तयार जाता ग्रावंड लिस्ट तयार जाल्या उपरांत ती रेफरींग धाडटात रेफरींग धाडल्या उपरांत रेफरीन 2 बूक रेफर करूंक आसात ते ताणें कित्याक रेफर करता म्हूण सांगूंक आसा आनी रेफर केल्ल्या बुका विशयांत एक पेज या 2 पेज बरोवन धाडूंक आसा म्हाका तो बूक कित्याक लायक जालो हांवें तो कित्याक पसंद केलो आनी ह्या बुकाक कित्याक अवॉर्ड फावो म्हणल्या अशें आर्ग्युमेंट करूंक आसा ताचे उपरांत आनी एका लेयराक वता ते ज्युरीचे लेयर त्या ज्युरीच्या लेयरार हे सगळे शिफारस ह्या आर्ग्युमेंट्स आसात ह्या रेफरन्सस कितें आसा ते येतात ताचे वयर परतून आर्ग्युमेंट जाता बसाबस जाता ते लांब चलता ताच्या उपरांत बुकाक अवॉर्ड मेळचो आनी प्युअर मेरीट तातूंत प्रतिभा कितें आसा ताचे वयर तो अवॉर्ड मेळचो विमला विपै पुरस्कार आनी तातूंत नागरीन बरयल्यार मात्र मेळटा कन्नडान बरयल्यार मेळना हे सगळे आसात थिंगे वाऱ्या खबरो तुमच्या बुकांत नीज जावन स्टफ आसा विमला विपै पुरस्कार मेळटा आतां 3 वर्सां पासून एवरशेन प्रकाशनान कवी मेल्विन रोड्रिगसांचो देवीन इनकासी बूक प्रकट केलो त्या बुकाक कविता कृती पुरस्कार मेळ्ळो आदल्या वर्सा विल्सन कटिलाच्या एनकाउंटर बुकाक कविता कृती पुरस्कार मेळ्ळो आनी ह्या वर्सा हांवें बरयल्ल्या मोठ्या काणयांचो बूक बीग आनी बिगात ताका साहित्य कृती पुरस्कार मेळ्ळो आनी हे तिनूय बूक पयलो एवरशेन प्रकाशनान प्रगट केलो कवी मेल्विन रोड्रिगसांचो आनी ताका संपादक हांव आसलो केनोड केल्यार ताका प्रकाशक आसलो आनी हे आदले 2 बूक एनकाउंटर विल्सनाचो आनी म्हजो बीग आनी बिगात किटाळ प्रकाशन आसा म्हळ्यार एका कलेतीचे आनी एका बऱ्या मट्टाची साहित्य कृती तुमी फायज करतात जाल्यार कोंकण्यांत त्या साहित्य कृती वळखूंचो लोक आसा आनी त्या साहित्य कृतीक प्रोत्साहन दिवचो भोवमान दिवचो लोक आसा म्हणून जाल्यार संस्था आसा ताचे मदले आसात दुसरी गजाल आतां मेळिल्ल्या कुटाम कविता ट्रस्ट पुरस्कारा विशयान दिवचे त्यात विश्व केंद्र नाही हो पुरस्कार कविता ट्रस्ट कवी मेल्विन रोड्रिगस आनी ताच्या संगता ट्रस्टी आसा ते तांणी मेळोवन दिवचो आनी हाका जोझफ मतायस तांच्या कुटुंबाच्या नांवान मतायस कुटुंब म्हणल्यार कुटुंबाच्या नांवान तो पुरस्कार दिता हाची प्रक्रिया सोडून तशीच चलता म्हळ्यार हो पुरस्कार तांणी म्हाका दिला जाल्यार म्हज्या सगळ्या समग्र काव्याच्या वावरा खातीर दिला तो म्हज्या काणयां खातीर मेळिल्लो पुरस्कार आनी हो समग्र म्हज्या कवितेच्या वावरा खातीर दिला हांवें 3 कविता बूक प्रगट केल्यात पयलो सल्यांक सत्राय ताच्या उपरांत कैदेचो कविता ताच्या उपरांत बामणाची चेडू हे 3 तातूंतले 2 कविता जेले वल्ली कोटर साजेकाराच्या आशावादी प्रकाशनान प्रगट केले एक हांवेंच प्रगट केलो आतां मेळ्ळो तुवेंच पब्लीश केल्ल्या आतां मेळ्ळो न्ही सगळे लेखाक धर सगळे तिनी समग्र बुकाक न्ही काव्याच्या समग्र वावराक 3 कविता जेले ताच्या उपरांत कविते विशयान हांवें केल्लें काम कविते वयर हांवें केल्लें विश्लेशणां ताच्या उपरांत किटाळ.com सायटीर काव्याक हांवें दिल्लो तेंको आनी नव्या कवींक हांवें दिल्लो प्रोत्साहन हें सगळें सांगत तांणी एक काव्याचो पुरस्कार दिलो हो काव्या खातीर मेळचो आनी तो कृत्ये खातीर मेळचो ते देखून हे दोनी फरक आसा फरक आसा तातूंत तुवें म्हणल्या बरी बुकाक रेफ्री जायचंय
आनी तातूंत आनी ताचें कितें म्हळ्यार सांगलें तें प्रोसेस जे हांगा हे कितें म्हळ्यार तुका कन्सिडर करतात सगळं वावर तुजी विस्तार आता तुमी कितून पावल्यात आणि फकत कवितेच्या क्षेत्रा खातीर मात्र आसतो तातूंत दुसरे खंयचे कितल्यो कविता लेखक म्हणजे सादारण हांव फाटल्या एक 32 वर्सां जावन बरोवन आसा 32 आनी म्हजे सादारण 500 वयर कविता हांवें बरयल्यात हां आणि कन्नडांत बरयले आसात पूण ते कन्नडांत बूक येदोळ येवना पूण कोंकणींत 500 पर्यंत कविता हांवें बरयल्ले आसात आनी तो मागीर ह्या बुकांचो वावर ताचे उपरांत हांवें कविते विशयांत केल्लें विश्लेशणां कविते विशयांत कवी गोश्टी सादर केल्ल्यो कविता आनी कविता विशयांत दिल्ले टॉक्स ते सगळे लेखाकदार तांणी लेखाकदार केला वेताना आतां ह्या बुकांच्या भितर वेताना मस्तुपटी काल जाता की म्हळ्यार तुका खंयची म्हणी एक कविता भारी भारी उंच स्टँडर्डायझेशन बघता तर तू खंयची एक कविता तुझ्या लायफात एक झळक जावन जायली खंयची म्हणी कविता आसा तुवें मेन्शन करचें न्ही आतां ओवर द पिरियड ऑफ इयर्स म्हाका कवितेच्या विशयांतलें डेफिनेशन वा कितें म्हणटा आमी कविता म्हळ्यार हेच म्हणल्यार तें म्हजें थंय बदलून आयलां हांवें बरोवंक सुरू केल्लें जाला खंडीत सो एकच कविता म्हाका लायफ टायमाक फेवरेट म्हणून आसा जें म्हणून उरोवंक ना आणि तशें पळोवंक गेल्यार कैद्याच्यो कविता ह्या संग्रहांतले कवितेचे विशय वेगळो आसलो सल्यांक सत्रांत कवितेचे विशय वेगळो आसलो बामणाचे चिडून विसरून आयले वर हांवें बरयल्ले कवितेंतले विशय वेगळे आसात पूण हांवें आदल्या सेगमेंटांत सांगिल्लें बरें जिवातर्फेचे विचार आनी खंय मनशाचे जीव आनी ताचे जिवीत ताका विरोध खंयची एक क्रिया चलता जाल्यार मनशा तें आकांत येता आनी तो सामाजीक आकांत हांवें म्हणजे हरी एका साहित्य कृत्येंत ते जावन काणी जावन दी ते जावन एक लेखन जावन दी ते प्रबंध जावन दी या कविता जावन दी एक दिश्ट आसाचे बरप्याचे आनी ते दिश्टींत स्पश्टता आसाचे आनी ती दिश्ट सामाजीक जावन आसाचे म्हाका पाड लागलें तें देखून हांवें बरयलें न्हय आनी एकल्याची मर्याद कोणाक आसा तें हांवें बरयलें न्हय म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळें म्हणल्या खातीर हांवें बरयलें तें न्हय वो बरपाचो शेवट जावंक ना तुमच्या बरपांत एक दिश्ट आसाचे आनी ती दिश्ट सामाजीक आसाचे ते खंयचोय साहित्याचो प्रकार जावन हांवें बरयले संपादकीय आसात गिटाळान मस्त संपादकीय आसात वेगळे काळार बरयल्ले आसात आनी ते सगळे 2011व्या वर्सा जावन 2017-18व्या वर्सा म्हणसर हांवें बरयले संपादकीय सगळीं एक लेखाक घालीं जाल्यार सांगात घालीं जाल्यार त्या काळाक हांवें सामाजीक स्पंदन कशें दिलां खंयचें वायट करतना कशें प्रतिरोध म्हजो दाखल केला खंयचें बरें करतना हांवें कशें तें उखल धरलां तें तातूंत मेळटा ती तुजी निसण तातूंत दिसता त्या निसणीचे तूं कसो सोडोवन गेला म्हणल्यार मॅट थोडे फावटी रुंद आसूंक पुरो बारीक आसूंक पुरो बारीक सारका सान वयर सोडलाय जावंक पुरो विंगड पर्स्पेक्टिव्ह म्हणटा आमी तुमी एक स्टँड या पोजिशन तुमच्या साहित्यांत या बरपांत या अभिव्यक्त्यांत काण घेताय जाल्यार तुमकां सर्कस करीत येता पडटा सर्कस म्हळ्यार तशें न्ही इशीन बॅलन्स करची गजाल न्ही 49-59 घेताळे एक पोटी कली एक धाकट्या कन्सिडरेशनाक 50-50 केताळे आसा मस्तुपटी 49-51 मस्तुपटी आसचे कित्याक म्हळ्यार मस्तुपटी आमकां एम्पॅथी भोगता म्हळ्यार आमकां आमी थंय त्या सिच्युएशन आल्या बरें भोगता थोडे फावटी आसरांतल्या बरें भोगता त्या वेळार आमी 51-49 जावंक आमी ते कंटिन्यू करतात आसता न्ही ते एक प्रक्रिया आमच्या मध्ये एक तुझे ते निरंतरता धरून कशी साथ दिताले तुका खंयच्या विशयान निरंतरता म्हणटा बरोवच्या विशयान तरी कशी साथ दिताले म्हाका बरोवचें कित्याक म्हळ्यार हांव बाळपणार जावन ल्हान भुरगो आसतना म्हाका म्हळ्यार अभिव्यक्ती खातीर म्हाका दुसरे वाटोन येतल्यो एक मध्ये ब्रेक काडूच्या आमी अंतर आसा हेच्या पेर्नाल उलोवंक सुरू केलें जाल्यार ते कॉन्क्रीट म्हळ्यार तांच्या रस्त्या घालची कॉन्क्रीट न्ही ताच्या गेली बरी कॉन्क्रीट म्हण येता आमी ताका मॅसनेट आनी प्रकाराक घाल तितल्या कॉन्क्रीट रितीन उलोवचो एक व्यक्ती आमच्या मध्ये आसा कुतूहल रितीन एक तुमच्या दाखल्यांत एक संग्रह कर दवरचे जाल्यार उलोवपा बी उलयता आसा एक ब्रेक काडून येता तुम्ही आमच्या सगळ्यात राहा कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र ह्या कार्यक्रमांत परत आमी तुमच्या मुखार आसा बिफोर न्यूज ह्या चॅनलांत हर एका ब्रेस्तारा 7 ते 8 पर्यंत ही कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र कार्यक्रम आमी आसा करता हाचे मारू प्रसार शुक्रारा दीस 3:30 ते 4:30 पर्यंत
मारो प्रसार जाता आनी उपरांत आमी युट्यूबाक हे अपलोड करता v4news.com हातूंत तुमकां प्रति ह्या कार्यक्रमाचे पळोवंक आमी अवकाश करून दिता. तुमचे मदें कोणी तालंतवंत या कितें तरी विशय सादर केल्ले आसल्यार तांणी आमकां कॉन्टॅक्ट करयेत, संपर्क करयेत आनी आमी तांकां हांगा कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमांत हांड बसोवन तांच्या तालंताक तांच्या साधनाक आमी पाठिंबो दिवंक केदाळे तयार आसा. हांव रयवंत डिकुनाथ कोडे, तुमकां कळीत आसा पिंगारा पत्र संपादक, तुमच्या खातीर हांगा केदाळाय मेळटा. तुमी म्हाका संपर्क करयेत त्या कार्यक्रमा खातीर. आनी आमच्या मदें हेच्या पेर्नल आसा. हेच्या तुका विमर्शक या क्रिटीक त्या लेवलारूच बसता पडे म्हळ्यार तुजें साहित्य क्रिटीक साहित्य तूं म्हणून एक स्टँडर्डायज जालां आनी ह्या हातूं तुवें सबार प्रबंध मंडन केलें वेगवेगळ्या युनिवर्सिटीनी आमच्या कोंकणी गोवांत जावं दी तर आनीक आमच्या व्हडल्या व्हडल्या कवींचे आदल्या कवींचे आनी हाच्या विशयान एक समग्र एक आलोचन आमकां एक दिवन सोड. आता विमर्श साहित्य विशयांत उलोवचें जाल्यार कोंकणीच्या मंगळुरांत आमच्या कन्नडा स्क्रिप्टांत जे साहित्य आसा त्या संदर्भार हांव उलोवंक सोदतां. म्हळ्यार बंबईंत आसलो सुमार वर्सां आनी कन्नडाचें साहित्य वाचून म्हाका जाणा ते देखून म्हाका बगलें कोंकणींत विमर्श साहित्य एक नेग्लेक्टेड एरिया जावन उरला म्हणून म्हाका बगलें. आतां हांवें सुमार फावटी सांगिल्लें आसा, सबार फावटी सांगिल्लें आसा ह्या साहित्यीक कृत्यांनी, ह्या कवितेनी, ह्या गद्य बरपांनी, ह्या प्रबंधांनी एक साहित्याचें मट्ट ना म्हणून. तवळ तें सांगतना सुमार जाणांक रागार जाले, म्हजे निश्ठूर जाले अशें म्हणून ओ कितें सांगता म्हणून. थोड्या जाणांनी म्हाका अशें सवाल केले तूं कर दाखय म्हणून. तूं कर दाखय, तुवें ल्हान गीत ल्हान म्हणून सांगत जाल्यार तुवें व्हडलो गीत ओण दाखय. तवळ म्हाका रियलायज जालें की आतां व्हडलो गेट ओण दाखोवचें न्ही, ते व्हडले गेट खंयचे आसात ते व्हडले म्हणून दाखयचे म्हणून. त्या जाणां हांवें कालें केलें कोंकणींत बरे बरे कविता खंयचे आसात, बऱ्यो काणयो खंयचे आसात, बरे प्रबंध खंयचे आसात, ते विंसून ते कित्याक श्रेश्ठ आनी ते कित्याक बरे आनी ते आयच्या सामाजीक संदर्भार कित्याक गरजेचे आनी रेलेवेंट आनी प्रस्तुत आनी ते साहित्याच्या विद्यार्थ्यांनी कित्याक वाचचे म्हणून बरोवंक सुरू केलें. कवी मेल्विन रॉड्रिगसाच्या कविते विशयान बरयलें, चा फ्रादेकोस्ताच्या कविते विशयान बरयलें, विल्सन गाडीलाच्या कविते विशयान बरयलें, जे.बी. मोरासाच्या कविते विशयान, गोंयच्या रवी पंडिताच्या कविते विशयान बरयलें आनी प्रबंध सोडले. तितलें मात न्ही. आदल्या वरां 2 वर्सांच्या आदीं एडविन डिसोजाची बण्णकड्डी म्हणली काणी असली, एडविन जे डिसोजाची बण्णकड्डी म्हणली काणी असली. ती काणी मस्त वर्सां आदीं पयस जाली. त्या काणयेंत ताणें कशें क्लास स्ट्रगल म्हणून हाडलें. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्या या ताच्या जीवगताच्या संदर्भार आनी कन्हैया कुमारान आज आमकां हक्क जायचे म्हणून विचार मांडच्या संदर्भार ही काणी कशी प्रस्तुत जाली आयच्या काळाक म्हणलो प्रबंध बरयलो आनी हांवें लोकांक वाचूंक दिलो. म्हळ्यार हांवें कितें केलें म्हळ्यार तुवें किटळान पब्लीश केलें आनी दुसऱ्या पत्रांनी पब्लीश केलें. हांवें कितें केलें म्हळ्यार हें कोंकणींत साहित्य बेंचमार्क म्हणजे ताचें साहित्य आसा, कवी मेल्विनाची कविता आसात, आसात, हे बऱ्यांतले बरे कविता. म्हळ्यार हांवें बरें आसलें की प्रचार दिवंक सुरू केलो. अशें दिल्ले वरवीं काल जालें एक बेंचमार्क. आतां विमर्शेच्या विशयान सांगतना आतां कोंकणींत काल जालां म्हळ्यार तुजो बूक बरो आसा, ताचें कवर बरें आसा, ताचें प्रिंटींग बरें आसा, ते काणी अशी एंड जायची आसली. विमर्शकाचें काम न्ही. विमर्शकाचें काम केदाळा कितें म्हळ्यार हांवें हाच्या आदल्या सेगमेंटान सांगिल्लें बरें जीव विरोधी विचार केदाळा एक साहित्य कृती प्रचार करूंक पळयता तेदाळा ते सारकें न्ही म्हूण सांगचें विमर्शकान. दुसरी गजाल जिवातर्फेचे विचार केदाळा प्रचार जातात ताका एका विमर्शकान एका समीक्षकान तेंको दिजे आनी हे बरें आसतात म्हणून सांगचें. कन्नडांत गोपालकृष्ण अडिगाचें इतलें साहित्य असलें तें डॉक्टर यू आर अनंतमूर्तीन दारा बेंद्रेचें साहित्य असलें कीर्तिनाथ कुर्तकोटीन उखल दाखयलें. तूं करताय म्हणून बघा ना साहित्य वाशिचे दुसऱ्यांचें त्या दाळा मात तुका स्टँडर्डायझेशन रिडींग म्हाका आसले वरवीं म्हाका हें करूंक साध्य जालां. आमच्यान समस्या कितें म्हळ्यार आमच्यान रिडींग ना. रिडींग आसले वरवीं म्हाका साध्य जालां. आतां चापरादे कोस्ताची आडचेडवा बुडकुलो म्हण चिंत्या, मेल्विन रॉड्रिगसाचे मार्शसाचे मागणे म्हण चिंत्या, विल्सन काटिलाचे पाप्पाक म्हणले कविता चिंत्या, हे सगळे कविता म्हाका तोंडपाट उडास म्हणल्यार बरी आसत. आनी ह्या कवितांनी खंयचे संकेत कशे वापरल्यात आनी ते कित्याक प्रस्तुत म्हणल्यार हांव खंय वचून सांगूंक शकता. तितले रिडींग साहित्य उठोवन सांगल्यार म्हणल्यार एक कविता एक साहित्य स्टँडर्डायझेशन म्हणून पळयची जाल्यार तुवें त्या दृश्टेन कितले फुडें वाचिचें पडटा.
एक पटी वाचतना तुमकां कळटा एक हाची आतां अंकां आमच्या कोंकणीच्या वर्तुलांत कोण आसात तांणी उलोवच्या भाशेन जाप दिवचे पडटा. खंयचे साहित्याचे विशय उलयल्यार तांणी जेवणाची उदाहरणां दिवची, कॅटरिंगाची. जेवणाची रूच पळय जाल्यार तातूंत एक 15 पटी रूच पळय जेवण ते खाट्टा कळटा. सो आमी ते फर्स्ट रिडिंगाक आमी सिलेक्ट करून तिशीनिशीन दवरल्या उपरांत आमकां तें कळटा. आतां सॅम्बळीची एक काणी आसली पोपलांसोर म्हणून, ताच्या पयल्यान ताची रेडो आसली, रेडे म्हणून काणी आसली. रेडे काणयांत रेडे म्हणल्यार ते एक सिंबल, एक संकेत, ताणें मल्टिपल सिंबल ताणें कशें यूज केला म्हणलें एक इम्पॉर्टंट गजाल. ती गजाल कोंकणींत विस्कळावन आमी सांगली जाल्यार ही कृती, साहित्य कृती रेडे म्हणली कित्याक आजय प्रस्तुत आनी तातूंत कित्याक मट्ट आसा म्हणलें आमी सांगिल्लें बरें जाता. एक गजाल. आनी विमर्शेची दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार विमर्शेची मस्त इस्कॉलां आसात, स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिजम म्हणून आमी कितें म्हणटा, थियरीज आसात आतां इंग्लिशान. ते सगळे थियरी आमकां कोंकणीच्या संदर्भार कामाक येतातच म्हणणं न्ही, पूण ते सगळे स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिजम आमी आमच्या समजणे खातीर आमच्या माहिती खातीर तरी त्या अध्ययन करचे पडटा. ते मुळावें अध्ययन करचें. आतां हांव कॉमर्साचो ग्रॅज्युएट, हांव अकावंटंट जावन हांवें मस्त वर्सां काम केलां, चीफ अकावंटंट जालां. म्हाका डेबीट कितें क्रेडीट कितें म्हणल्यार कळीत आसा. अकावंटंट टायप कितले आसात म्हणून कळीत आसा. डेबिट वॉट कम्स इन म्हणून डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोस आउट, वॉट इज रियल अकाउंट, वॉट इज पर्सनल अकाउंट, वॉट इज नॉमिनल अकाउंट, दॅट ते तुमकां तरी कळीत आसचें. साहित्यान ती तशीच गजाल म्हणून म्हाका दिसता. म्हळ्यार विमर्शक कोण विमर्शक जावं, पूण आमच्या समस्या कितें जाला म्हळ्यार आमच्यात हांवें एक बूक बरयलो, तो तुमकां धाडलो, हाच्या विशयान तूं बरय. तो बरयतल्याक पयल्यान अपेक्षा आसता हेच्या मान म्हज्या विशयान बरें त्या देखून म्हाका तूं एक इन्सिडंट जावं कितें जालें. एका बरयणाऱ्यान म्हाका नामण्याचे पर्यंत म्हाका बूक धाडलो. हांवें सांगलें हांव म्हाका कशें फेर म्हणून दिसता तशें बरयता. ताका खुशी जावना त्या विमर्शक. म्हाका आनी एकल्या कडेन बरोवंक लायलो. असले बऱ्यो गजाली घडटात. आमचे खासगी जिवाराचे एक काय म्हणटात म्हाका समाधान आसा ओवर द इयर्स, म्हळ्यार सादारण एक 2006, 2007, 2008 ह्या वर्सांनी हांव बरोवंक सुरू करतना रेसिस्ट मस्त प्रतिरोध आसलो. प्रतिरोध म्हळ्यार मस्त कंडेम करचे प्रतिरोध न्ही, तो प्रतिरोध न्ही, स्टँड प्रतिरोध करी जाल्यार ताका एक हें आसा. तुका आतांचे कंडेम म्हळ्यार आमचे मस्त म्हणजे आमचे कॉमन विरोधी काय करता म्हळ्यार आमकां इकॉनॉमी उणी जावचे बरी करतात, आमकां रेकग्निशन उणी जावचे बरे, आमकां आपोवडे थोड्या फंक्शनाक आपयनात. थंय तर तो कितें आपय दॅट टायप ऑफ म्हळ्यार सोशलायझेशन उडे करचे करतात. बट वी कांट हेल्प. पूण आतां स्लोली सवकास आरवेल्या वर्सांनी एक 2015, 16 या 17व्या वर्सा या 18व्या वर्सांनी या हांवें केल्ल्या कामाक एक एक्सेप्टन्स या रेकग्निशन मेळते आसा. ताची की व्हडली संतोशाची गजाल काले म्हळ्यार थोड्या वर्सां आदीं हांव एकलो मात्र उलयतलो. आज या साहित्य विशयांत, साहित्याच्या मट्टा विशयांत उलयतले म्हज्या लेखार एक 15 जाण आसात. एक्झाम आसा आनी ते सगळे हांव केदोळा वर्सां आदीं उलयल्ली भास आज उलयते आसात. देखून तितलें सुलभ ना. काले म्हळ्यार एक म्हजो एकलो मेस्त्री आसलो, नांव सांगलें टायटल सागरे प्रगता. ताणें कितें हाडलें म्हणजे एक मिरसांग घातल्यार नुस्तें जाता, एक मिरसांग तूं गेल्यार नुस्तें जाता न्ही म्हणून. ताका हांवें कितें हाडलें म्हणजे तशें तुवें काण एकच मिरसांग उरली जाल्यार आतां नुस्तें जाता म्हणून. आतां तुजें सांगता नुस्तें करचें इतली मिरसांग आसा म्हणून. आमी एक बारीक कुतूहल रितीन आमी उलयता आसा. कडेच्या सेक्शनाक हांवें आसा एक 3 सेक्शन आमची जाली आनी एक ब्रेक काड येवंक आमी उपकारत येता. राव आमचे सांगता हेच्या पेरनाल म्हळ्यार काही ल्हानसो मनीस न्हय, कॉन्क्रीट रितीन उलयता म्हळ्यार सांगला रावा बिफोर न्यूज पळया एक ब्रेक. कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमात आमी आसा मोगाच्यानो आनी कडेच्या सेक्शनांत आसा. हेच्या पेरनाल इतलें उलोवन आनीक 1 घंटो आमकां उलोवचें इतलो विशय आहा. ताची सेक्शन आखेर जाता म्हणली बेजार हांवें म्हाका आसात ऑपॉर्च्युनिटी आमी केन्ना म्हणजे मेळया म्हणून तितून म्हाका सडाव वचून ड्रामाचो आयलो जाल्यार या फिल्माचो आयलो जाल्यार या साहित्यीक आयलो जाल्यार या जर्नलिस्ट आयलो जाल्यार
म्हणजे कॉमन सवाल एक आसा कोको आनी तूं मेळटा घेवन लायव्हलीहूड कित्याक म्हळ्यार सडावतर मोटिवेट जावचे आमच्या उपरांतल्यानी भुरग्यांनी आमच्या नेक्स्ट जनरेशनान मोटिवेट जावचे हांव आमचे उलयतना या कोणी तरी आमच्यान प्रायस ताल्ले कोणी मोटिवेट जावन ह्या फिल्डाक धांवन येवचे जाल्यार राख नव्या जनरेशनाक तुज्या बरी क्रिटीक जाल्यार म्हज्या बरी जर्नलिस्ट जाल्यार आमी वेदर देर इज एम्प्लॉयमेंट वेदर देर इज अ लायव्हलीहूड तूं तुजे जॉब सोडून आतां फूल टायम जाताय आतां सद्याक बैले भुरग्याक पोसूंक जाता तर कशें स्ट्रक्चर दवर काडयचें कित्याक म्हळ्यार आमच्या लोकांक कितें म्हळ्यार आमी उलयलें आयकून कोणी एकल्यान येवन म्हाका आयसा वयर पांय दवर पदां गुंडी आमी कळलो सो दॅट इज आवर मोटीव नाही तुम्ही एम्प्लॉयमेंटा विशयांत उलयतात आणि लायव्हलीहूड एम्प्लॉयमेंट लायव्हलीहूड जिणी पोटाच्या ग्रासा विशयी पोटाचो ग्रास मेळटा पोटाचो ग्रास मेळटा पोटाचो ग्रास मेळचे जाल्यार किटाळत जायचें म्हणना पोटाचो ग्रास मेळचे आरसोत जायचें म्हणना पोटाचो ग्रास मेळचे पत्रकारीत म्हण जायचें म्हणना खंयची वृत्ती तुमकां आवडटा खंयच्या वृत्ती थंय तुमकां ओड आसा खंयच्या वृत्ती थंय तुमकां पॅशन आसा ती वृत्ती तुमी विसा नंबर 1 नंबर 2 गीव युअर 100% टू इट 100% ताका दिया नंबर 3 तुम्ही खंयचेंय एक सुरू करतात फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही एक कामाक लागल्यात म्हणजे चिंता खंय एक कडेन एक अकाउंटंट जावन कामाक लागल्यात एक आर्किटेक्ट जावन कामाक लागल्यात एक दोतोर जावन कामाक लागल्यात एक पत्रकार जावन कामाक लागलो जाल्यार तुमच्या त्या वृत्तेक 100% दिया 100% दिया ॲटलिस्ट 90% दिया आता तेंय आसतना हांगा पत्रक आसतना हांगा इतल्यान दुसऱ्या काल्यांगी काम करचें हांगा आर्किटेक्ट आसतना दुसऱ्या काल्यांगी काम करचें हांगा दोतोर आसतना दुसऱ्या काल्यांगी काम करचें एक पार भायर दवर तो वळ तुमकां किटाळ जावन दी खंयच्या ती तुमकां हें मेळना आनी तो पोटाचो ग्रासी तितल्याकच आसता तुमी तातूंत व्हडल्या मट्टाक येवंक जायना दुसरी गजाल किटाळांत असले या आरसोत असले पत्र या किटाळांत असलो जाळी जगो या दुसरें कसलें तुमच्यान ते स्व उद्यम सुरू करतना तुमचो दिश्ट हो स्पश्ट सजेल तुमकां कितें करूंक आसा 2 वर्सांनी कितें करूंक आसा 5 वर्सांनी कितें करूंक आसा 10 वर्सांनी कितें करूंक आसा हांवें किटाळ सुरू करतना म्हजो एक स्पश्ट दिश्टावो आसलो म्हजी सायट साहित्याक समर्पीत हांव तूं साहित्याक लागता जाल्यार मात्र खबरेक न्हय साहित्याक लागता जाल्यार मात्र खबरो घालता जिवतर्फेचे विचार मात्र प्रगट करता जिवा विरोधी कर्तुबां घडतना ह्या जिवा विरोधी विचारांचो प्रचार जातना तो विरोध करता आनी नव्या बरयणाऱ्यांक चड आनी चड प्रोत्साहन दिता आनी ज्या बरयणाऱ्यांनी बरोवचें रावयलां तांकां फाटीं येवचे बरी प्रयत्न करता हे इतले उद्देश काडून हांवें किटाळ सुरू केलें ताचे उपरांत सवकास किटाळ प्रकाशन म्हणलो संस्था सुरू केलो ताचे उपरांत आरसो म्हणलें पत्रेक 15 हांव सुरू केलें आतां तें म्हयनाळें जालां तातूंय जाल्यार सडावतू येत विचार आसात आतां किटाळाचेच गजाल आयल्यार किटाळांत आनी एक आमी विशय मतीन दवरलो आसा हांवें स्पश्ट सांगलें ज्या दिसा किटाळ लोकार्पण जाल्लें संदेशा हॉलांत त्या दिसा स्पश्ट सांगलें रीरन आमी घाली ना जायते मलगड्या बरयणाऱ्यांनी म्हाका हांवें बरोवप तांचे कडेन विचारलें तर तांणी म्हाका सांगिल्लें आसा ही काणी हल्या पत्रार 4 वर्सां आदीं पयस जाल्यार तूं आतां पब्लीश कर ना म्हणलें हांवें सीधा सांगलां मात्र हांवें आतां सायट ओपन केलें जाल्यार तुमचें साहित्य डिजिटायज करचें काम न्ही पूण ताचो अर्थ हांवें अशें न्ही बरें जाल्लें क्लासीक साहित्य हांवें पब्लीश करूं ना म्हूण सांगना हांवें वल्ली वाग्गाची रानवाटी म्हणली एक काणी घाल्या ताचे विशयांत एडवर्ड नोर्नान बरयल्ली एक विमर्शय घाला एडविन जे एफ डिसोजाची बण्ण कड्डी घाल्या ताच्या सांगात हांवें ताचे विशयांत बरयल्लें एक एस्से घाला अशें क्लासीक साहित्य केदळां आसा तें पब्लीश करता ताच्या सांगात तें आज कित्याक प्रस्तूत म्हणलें हांव सांगता एंटीक टायप तें सांगनासतना हांव खंयचें आदलें घालना तें देखून एक 10% एक 10% हांवें हें रीरन हांव रीरन येद्दोळ करूंक वचोना तें देखून जाता तितलें नवें साहित्य जाता तितलें त्या दळा मात्र खंयचें एक वाडटा आतां रीरन केलें थंय जावन आमी टायप करून डिजिटायज करून घालें जाल्यार तातूंत कांय वाडोवंक सादर आतां आमच्या पोटाच्या ग्रासाची गजाल म्हज्या पयल्या भुरग्यांची गजाल तांकां हें मेळटा म्हळ्यार नांव आनी सांग मागीर आमकां उडा विचारता घरा सुजिरा साहेब म्हज्या घरांत जाली परिस्थिती बट काल की म्हळ्यार काल म्हणटा आमी आमच्या सक्सेसांत तांची केदाळे आसता अल्या एक फुट्या भितर आमी तांचें नांव भुरग्याचें नांव सांगचें आमचें मामुली हे एक गजाल काल म्हळ्यार आतां लायव्हलीहूडाची गजाल तुमी सांगल्या म्हळ्यार हांव आतां 50 वर्सांच्या प्रायर आसा जावनात जाली हांव जाल्यार म्हाका खुशी जाता म्हाकाय जाल्यात 89 म्हजें ग्रॅज्युएशन जालां
ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत हांवें चार्टर्ड अकाउंटाच्या ऑफिसांत आर्टिकलशीप केलां, बिझनेस मॅनेजमेंट डिप्लोमा केला, जायत्या कंपन्यांनी कितलींय वर्सां वावर केला. हांव एक अकाउंटंट. ते ताचे उपरांत आज जाल्यार हांव कंटेंट रायटिंगाचें काम करतां, ट्रान्सलेशनाचें काम करतां, कॉपी तयार करून दितां. ते म्हजे आसा प्रवृत्ती आसा. ते हाच्या सांगाता पयले ती वृत्ती आली, आतां ही वृत्ती ती प्रवृत्ती. सो ते म्हाका ते नॉनी आसा. ते देखून कोणें म्हणचें हांवें वेबसायट मात चालू केलें, पेपर चालू केलें आनी घर घाण गेलें, ते गजाली पोटी दुसरी कामां आसात. ती गजाली हांकां गुंतूना तितलेंच. हांव अकाउंटंट म्हणलें, हांव कंटेंट रायटिंग करता म्हणलें, हांव कॉपी रायटिंग करता म्हणलें, कोंकणीन केल्लें मात दिसता आनी कोंकणीन ताका मस्त दुडू मेळटा. रेड वॉच म्हणटा म्हळ्यार आमी कंटेंट रायटर कितल्या वरां सकाळी 7:30 येतले कोणात आमी ते बसांनी आमकां हें पुरा कळना. ते देखून कोंकणीन मात्र ते देखून हांवें काल सांगचें म्हळ्यार कोणाकी एक वेबसायट आतां किटाळ सुरू जाल्या उपरांत 2011 वर्सान किटाळ सुरू जालें. ताच्या उपरांत मस्त सायटी जाल्यो, न्यूज सायटी जाल्यो. ताच्या उपरांत हांव नांव सांगूंक जाय जाल्यार दिसता जायतलें तितले सायटी जाल्यात. आनी आज ते पुरो बंद जाले. कित्याक म्हळ्यार ताचो उद्देश स्पश्ट ना. स्पश्ट उद्देश आसाचे आनी त्या उद्देशाक तुमी चिडकोन रावा आनी करेक्ट येवजण करा. 2 वर्सांनी इतलें गरजे, 5 वर्सांनी इतलें गरजे, ताच्या उपरांत इतलें गरजे, ते सारकें सोडून येता. निसण करेक्ट तुमी एक दवरिजे. एक बरो विशय कितें म्हळ्यार हातूंत तुमच्या कुटुंबाचो पात्र एक एक डिस्गायज जावन तुमी काण घेतात. एक काय बारीक हाचे जावन आतां हांव सकाळींच्या वेळा ऑफिसांत आसता. सकाळींच्या वेळा दनपरा उपरांत हांवें घरा काम करचें. तो म्हज्या कामान ती वांटे आसात. कामान सकाळींचें काम ऑफिसांत, ऑफिसाचें काम, बँकाचें काम, करस्पॉन्डन्स, बिल्लींग, तें सगळें सकाळींच्या आदेसाक करता. दनपरा उपरांत हांव क्रिएटीव रायटींग पोस्ट करचें. आनी दुसरी गजाल, खंयचेंय तुमी काम करता जाल्यार त्या कामांत तुमकां ताच्या स्क्रॅच जावन तुमकां कळीत आसाचें. आज सगळी वेबसायट डिझायन करूंक, तांतू टेम्पलेट्स रेडी करूंक, तांतू कंटेंट घालूंक, तांतू इमेज क्रॉप करून घालूंक, कमेंट मॉडरेट करूंक, सगळें काम हांव करता किटाळाचें. करूंक गुत्ता 2011 वर्सान म्हाका कांयच गुर्तू नासलें. म्हाका मेल चेक करूंक समेत गुर्तू नासलें. तितलें सगळें म्हाका तें पॅशन आशिल्ले वरी हांव तो शिकलो. आज खाली म्हजे वेबसायट चलोवचें मात न्ही, आनी एकल्याक म्हाका एक वेबसायट एडवायस करूंक नक्की जाता. म्हाका तुमच्या वृत्तेंत, तुमच्या प्रवृत्तेंत, तुमच्या एक पटी तिशीर पळोवन सोडा, कॅमेरा येशीर पळया, त्या दोळ्यांनी उजळ तुमी पळयत, एक सोबीत एक उजळ लय दिसता की म्हाका ते मुस्तू दोळांच्या दोळ्यान नातले एक उजळ. अच्छा आनी आसा तांची नांवां काडच्या बदला तांकां आपर हाडचें बरें म्हण दिसता. तसले आमच्या समाजांत आसात. आनी एक सदर केल्ले तुमच्या त्या हाचेर आसात. तुमकां हांगा आपर हाड म्हाका खुशी जाल्या. त्या देखून तुमकां अभिनंदन पाठयता. तुमी हांगा आयिल्ल्या खातीर आनी कोंकणी समाजा तर्फेन कोंकणी भाशेंतली नखेत्रा ह्या कार्यक्रमात तुमी आयलात. तुमकां अवॉर्ड मेळ्ळा. हे फावटी परत तुमकां आनी की उंच आयकचे अवकाश आसा. खंडीत 50 वाज जाल्यात. हाडे सांगल्यात कोणे कोताय अमिताभ बच्चन 102 नॉट आउट कोताले आनी 100 2 जाल्यार आनी 50 वर्सां आसा. त्या देखून तुमकां आनी की बरें जावं दी. कोंकणी समाजाक कोंकणीक बरेंपण जावं दी म्हण आशेन कोंकणी भाशेंतली नखेत्रा हांगाच रायल्या. तुमकां धन्यवाद. देव बरें करूं. हांव व्हडलें नखेत्र कांय न्ही, तरीकी तुमी म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन कोंकणीक रेकग्नायज केलां आनी म्हाका हांगासर आपयलां. रेमंड देखून सर तुमकां आनी V4 मिडियाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हे चॅम्पियन आमच्या मध्ये कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमात हे चॅम्पियन आसलो आनी ताचे साधन, ताची मिनत, ताचे मुखेल उद्देश, येदोळची ताचे साधन हे पुरा आमी आयकलें. तुमच्या जिवितांत असले ते सबार विशय आसा म्हणून आमी हांगासर मेळया V4news.com V4 न्यूज ह्या लायव्ह चॅनलांत बसया. लोकांक कोंकणी लोकांक आनी इतर सगळ्यांक लाभ जावचे बरी कोंकणी भाशेंतली नखेत्रा कार्यक्रमात उलया. आयच्या दिसा आखेर करता. परत मेळया. पुरो ब्रेस्तारा. देव बरें करूं.